मेर्शे सर्कला कडेन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सिग्नल घाला ते सगळें घुसपागोंदळ जाता। हे सिग्नल घाल्ल्याक हांगसर अपघात वाडल्यात। कोणाचो तरी फायदो करपाक हे सिग्नल घाला म्हूण अमित पालेकार उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। ते सिग्नल दिस इज लायक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणून खंय तरी इंटेलिजन्स आसपाक जाय। बोणो सरकार तशेंच हे बोणे सिग्नल आज मेर्शे जंक्शनाचेर जर हे सिग्नल घालून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कंट्रोल करून जर तुम्ही फक्त लोकांक फायन मारूंक सोदता जाल्यार म्हाका दिसता SP ट्रॅफिक PI ट्रॅफिक हांगा सगळे दोनीचे थंय उबे दवरपाक जाय आनी पळोवपाक जाय ते सिग्नल लायल्याक थंय चड एक्सिडेंट जाला बिकॉज दॅट सिग्नल इज सो कन्फ्युजींग। खंयच्यान रायट आनी खंयच्यान लेफ्ट आनी खंयच्यान सरळ वचप ते कळना ही परिस्थिती आसा थंय। एक रायट दाखयता तशेंच सरळ सिग्नल दाखयता व्हेन यू आर टर्निंग रायट इफ समबडी इज गोईंग स्ट्रेट हाव इज व्हेरी इजी गोइंग टू गो। सो ऑब्वियसली एक्सिडेंट जातलो तोय आपल्या स्पिडीन वता होय आपल्या स्पिडीन वता आनी एक्सिडेंट जाता। दिस इज द प्रॉब्लेम देर। दिस इज द इंटेलिजन्स ऑफ दीस गव्हर्मेंट नथींग एल्स। हे 50 लाखांक कोणाक दिला तातल्यान ताका पयशे जोडपाक दिला आनी हातल्यान फक्त कोणाचो तरी फायदो करपाक जाय म्हणून ते AI सिग्नल थंय घाला। हातून म्हाका दिसना खंय डावट आसतलो सो मध्ये मध्ये बंद पडता पडटा म्हणजे सरकाराची तकली कशी ती मंद बुद्धी इंटेलिजन्स ते दॅट्स वाय इट स्टॉप्स इन बिटवीन आनी कांय न्ही।